नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. तुमकां बरी सांज आवडटा. गोमंतकाच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरी म्हणजे आवाज गोंयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. प्लास्टीक मुक्त करतले वास्कोचो कार्निवाल. मुरगांवचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्सान दिली म्हायती. खेळा मैदानाच्या जाग्यार येवपी MRF शेडीक कारापूरच्या तरणाट्यांनी केलो विरोध. ग्राउंडा शिवाय हे जमिनीर आनी खंयचोच प्रकल्प दिवचे ना येवपाक म्हणटात तरणाटे. गोरवांचो सांबाळ करपा खातीर सरकारा कडेन मागतलो आल्वारा जमीन. आमदार कार्लोस फेरेराचे वाळपयच्या गो संवर्धन केंद्राक आश्वासन. सासमळे ते मंगूर हिला मजगती रांकणे वणत बांदपाच्या कामाक जाली सुरवात. आमदार दाजी साळकाराच्या हस्तुकी जाले उक्तावण. कोयर उडोवप्यांक रंगे हात धरून पुराय रस्तो करपाक लायतलो निवड. बाणावलेची घडणूक. आणि वाळपयच्यान गवताचे तण घेवन वचपी टेम्पो अचकीत पेटलो उजो पालोवपी दळान धांव मारून पालयलो उजो. आणि आता खबरो विस्तारांत. अंदू वास्कोचो कार्निवाल प्लास्टीक मुक्त आसतलो. 18 फेब्रुवारीच्यान सुरू जावपी ह्या कार्निवालाक वेगवेगळे गोंयचे संगीत तशेंच तियात्रांचे आयोजन लेगीत करतले. तशेंच कार्निवाला खातीर योग्य अशी वेवस्था करपाच्या हेतान खासा समितीची निवड करतले अशी म्हायती मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्सान दिली. सोमारा कार्निवालाच्या फाटभुंयेर नगर परिशदेच्या वांगड्यांच्या वांगडा बसका घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. कार्निवाला म्हणजे आमचे कार्निवाल 18 चालू जातलो. कार्निवालाचे 4 दीस आसतलो. 20 तारखेक फ्लोट आसतलो आनी मागीर लास्ट डे आमचे कोंकणी म्युजीक आसतले. आनी चेंजीस म्हळ्यार कितें चेंजीस तितून की हे पाटी कार्निवाल आमी फ्री प्लास्टीक फ्री करूंक सोदता. हो आमचो मेन आसा प्लास्टीक फ्री आनी बरें गोवन म्युजीक आनी गोवन तियात्र बी बरें हाडटले. आमकां कोंकणी तियात्र बी बरें हाडटले. हें आमचो मेन हें आसा. सद्या लास्ट टायम आमकां 20 lakhs दिल्ले. हे टायम आमचो कमिटी मेंबराचो डिमांड आहा. तसोच आमच्या मेंबराचो डिमांड आहा. कार्निवाल मेंबराचो डिमांड आहा की आमकां वाडोवन दिवचे हे फाटी. सदांच आतां एक 30 lakhs आमी डिमांड करतले. कित्याक 20 लाखान आमी जायतो जालें चलता. पूण बजेट आमचो बरें जायना. बजेट आमचें बसना बजेटे प्रमाणे. ताका लागून हे फाटी आमचो मेंबराचो डिमांड आसा. दिवचल मालांतल्या कारापूर गांवांत MRF कोयर संकलन शेडीचो विशय तापपाची चिन्हां दिसतात. नियोजीत खेळा मैदानाचेर कोयर संकलन शेड बांदपाक थळाव्या तरणाट्यांनी विरोध केला. शेड बांदपाक जी सुवात निश्चित केल्या त्या सुवातेचेर सोमारा JCB मशिना वरवीं जमीन सपाट करपाचें काम हातांत घेतिल्लें. तें काम थळाव्या तरणाट्यांनी आडयलें. खेळा मैदानाचेर कोयर संकलन शेड बांदपाक दिवचे नात अशें निश्चय तरणाट्यांनी केला. आमी हांगासर ग्रावंडाचे डिमांडाक लागून येयल्या. आमी 1 वर्स जालें हांगासर ग्रावंड जावचें म्हणून ग्रामसभेक पास करून घेतलेले. ग्रामसभेन ठराव जाल्लो की हांगासर ग्रावंड जातलो आनी कांय जावचें ना म्हणून. जाल्यार आयज आमी पळयता की हांगासर आनीक कितें तरी एक्टिविटी सुरू जाली आनी हांगासर तेंच्यांनी JCB घालून काम केलें. जाल्यार आमकां अशें दिसता की हांगासर तेंच्यांनी कचऱ्याची शेड करपाचो कितें तरी विचार चल्ला हांचो. जे आमी इन्क्वायरी केले तेजेर. आनी तेंच्यांनी पंचायतीन आमकां पयलीं प्रॉमीस केल्लें की हांगासर ग्रावंड करून दिता. ग्रावंडा शिवाय आनी कांय जावचें ना म्हणून. पण तशें पंचायतीचे आजून कांय हालचाली दिसना. आयज आमी कलेक्टर मामलेदार BDO वचून मेळोन येयले. तेंच्यांनी आमकां ह्या मॅटरान पळयता आनी बेगींतल्या बेगीन सोल्युशन दिता म्हणून सांगलां. आनी आमी सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट केला की आमकां हांगासर ग्रावंडूच दिवचो. ग्रावंडा शिवाय आनी कसलीच एक्टिविटी करची न्हू. आनी आमी हांगासर भुरगे आसा तेंच्यांनी अशें ठरयलां की हांगासर ग्रावंडा शिवाय दुसरी कसलीच एक्टिविटी जावची ना. बांदता जाल्यार ती फ्रंट ऑफ म्हणजे रोडाक तेकोन बांदा पूण फुडें नाका. पूण ते म्हणटा थंय नाका आमी हांगाच बांदता म्हणटा अशें की. आनी ही हालचाली दिसता की ग्राउंड हो जावपाचोच ना अशें दिसता की हेजेर कितें तरी अशेच प्रकल्प सुरू जातले अशें दिसता आमकां.
गोरवांचो सांबाळ करपा खातीर आलवारा जमीन गोशाळेक उपलब्ध करची अशी मागणी हांव सरकारा कडेन करतलो अशें आश्वासन हळदोणचो आमदार कार्लूस फेरेरान दिला. वाळपयच्या जय श्री राम गो संवर्धन केंद्राच्या सप्त गोमाता मंदिराच्या वर्धापन दिसा निमतान भेट दिल्या उपरांत तो उलयतालो. गोरवांचें अस्तित्व ना जायत गेलें जाल्यार ताचो वायट परिणाम आमच्या संस्कृती आनी दायजाचेर जातलो. हाका लागून गोरवांचें संरक्षण करपाक जाय अशें कार्लूस फेरेराचें म्हणणें. आतां गोशाळा करतात तेन्ना फकत हाडपाचें न्ही दवरपाचें न्ही तांकां प्रॉब्लम आसता. कित्याक जागो जाय, कित्याक आमचे आहात ते गाय आहात ते न्होवपा पडटा, मागीर मातशें एक्सरसायज पासून जाय तांकां. एक जाग्यार दवरल्यार ते थिंगा फिक्स जातले. सो आय एग्री वीथ दॅट लँड आनी जमीन जाय आनी हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करतलो कित्याक हे सायडीन भरपूर आवारा लँड आसा आनी थिंगाचे सरकारान अलॉट करूंक जाता कित्याक मोर लँड इज गव्हर्मेंट लँड डिसायड. So that is one part. Other thing is म्हाका सांगला अबाउट द फॉडर हांव पळयलें जाल्यार सगळे भायरसून हाडले. म्हणल्यार आमगे फॉडर सेल्फ सस्टेनींग म्हूण कांय ना आनी आमच्या लोकांक कितें इन्सेंटीव दिल्यार आनी फॉडर्स पॉलिसी बरी करून हाडली जाल्यार आमकां बेनिफीट जातलो. शेतकारेक, जमीनदारीक आनी कोणी ओनर आहा ते जमिनाचे आनी गोशाळा. आतां आमी उलयतात एक गोशाळा, कितले गोशाळा आहात सगळ्यांक बेनिफीट जातलो. सो एटलिस्ट ते लँड फेलो उरना, अनकल्टिवेटेडूच ना. सो एटलिस्ट द लँड कॅन बी डेवलप्ड एंड लोकांक बेनिफीट दिवपाक जाता. सो आय ऑल्सो नो दॅट एक्सपेन्सीस ते म्हणटाले एटलिस्ट 14,000 रुपीज पर डे म्हूण जाता. आतां हें लुकसाण कित्याक ते उमेद आहा देखून करतात, मागीर फुडें प्रॉब्लम जातले तांकां. WRD अंतर्गत वास्को मंगूर वाठारांत 56 मीटर नाल्याची राखणे वणत बांदपाक वास्कोचो आमदार दाजी साळकाराच्या सहकार्यान सुरवात जाल्या. फाटलीं कितलींशींच वर्सां माती देंवन नाल्यांत पडटा हें खंय तरी बंद जावचें ह्या हेतान नालो बांदपाक घेतला अशें दाजी साळकारान सांगलें. तशेंच भायलो रस्तो आनी नाल बांदपा खातीर WRD प्रस्ताव लेगीत मान्य जाला. हें काम फुडल्या 6 म्हयन्यां भितून सुरू जातलें अशें दाजी साळकारान सांसमोळ्याच्या जनतेक उतर दिलां. जी कामां आडकून उरिल्लीं ती कामां आतां पुराय जावपाक लागल्यात अशें थळाव्या नागरिकांचें म्हणणें. अरे रिटेनिंग वॉलाचे हा काम आज चालू जाता आणि अराउंड 56 मीटर्स ह्या रिटेनिंग वॉलाचे लेंथ आसा आणि गेले कित्येक वर्सां हांगचे आमी पळयताले माती सगळे देंवन येताली आनी ती गटरान वताली, नल्लान वताली आनी ते खंय तरी स्टॉप जावचें म्हणून हो नल्ला बांदपाचें आज काम स्टार्ट जाता. तशेंच भायल्या रस्त्याचें आनी भायलो जो नल्ला आसा ताका कवर करून WRD कडल्यान प्रपोजल आमी धाडल्या, ताजो एस्टिमेटूय जाला आनी म्हाका दिसता आनी 6 म्हयन्या भितर तें काम सुरू जातलें. रस्त्याचेंय काम वास्कोचें चालू आसा आनी थोड्या तेंपान खंयच्याय रस्ते सुरू जातले आनी अशें करून पूर्ण वास्कोचो सर्वांगीण विकास करपा खातीर आमी सगळे फुडें सरल्या आनी त्या खातीर सगळ्या लोकांचो इतलो बरो सपोर्ट मेळटा, ह्या वाड्यावेल्या लोकांचो सपोर्ट मेळटा आनी इतलें सांगून हांव हाजेय फुडें म्हणटा ह्या वाड्यावयली खुबशी प्रॉब्लेम्स आसा सो एक एक करून सुटावे करतलो. आमच्या ह्या सासमोळे भागात डिवाइन बिल्डिंगा कडेन हो जो नाला आसा वयरसून मांगरांतल्यान येता त्या नाल्याच्या सायडीन एक रिटर्निंग वॉलाचें काम चालू केलां आज WRD. आभारी आसा आमी आमचे आमदार श्री दाजी साळकर यांचे कडेन की ह्या भागाचो विकास अनेक वर्सां उरलेलो, गेली 10-15 वर्सां आमी ट्राय करता हे जावचें म्हणून, पण ते सुरवात जाल्ली आसा. आज रिटेनिंग वॉलाचें काम जाता, थोड्या दिसांनी रस्त्याचें काम, मागीर हांगा जो नाला आसा ताका कवर करतले. कवर केल्या कारणान गाडी पार्क करप, गाडयो भितर येवप इजी जातलें. खरें म्हटल्यार विकास आमी जो म्हटलेलो प्रॉमिस केलो, गेली 8च म्हयने जाला आमदार आमचो जाल्लो आसा, पूण 8 म्हयन्यात अनेक कामां सुरवात जाले. जशें सांगलें जे रस्त्याची कामां जायत, लायटीची, सिवरेजाची कामां, वयर मांगरान सिवरेजाचें फावंडेशन घातलां. आमी सगळे दाजी साळकर बरोबर आसा, सगळे लोक वाड्यावयले खूश आसा आनी सगळ्या वाडेकरांच्या वतीन श्री दाजी साळकराचे आभार मानता. बाणावले वाठारांत सेंट जॉन द बाप्टिस्ट चर्ची लागसार रातच्या वेळार रस्त्या कुशीक चिकनाचो वेस्ट उडोवपी 2 अनवळखी तरणाट्यांक धरले. उपरांत तांचे कडेन वासपूस करून जो वेस्ट उडयला तोय तांचे कडल्यान बाणावलेच्या थळाव्यांनी नितळ करून घेतलो. रातच्या वेळार कोणूय खंयसरूय कोयर उडयतात आनी सगळो वाठार दूशीत करतात. ह्या खातीर बाणावलेच्या थळाव्यांनी तिडक उक्तायली.
तण घेवन वाळपयच्यान धावे गांवांत वचपी एका टेम्पोक नगरगांव वाठारांत अचकीत उजो लागलो. ड्रायव्हरान रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उपरांत उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणांत हाडलो. बेगोबेग उजो पालयल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो. हो उजो नेमको कसो लागलो हाचें फाटलें कारण कळपाक शकलें ना. उजो लागिल्ल्यान 15,000चे लुकसाण जालें जाल्यार सुमार 8 लाखांचे जावपी लुकसाण उजो पालोवपी दळाक वांटोवपाक यास आयले. केरळ आणि तामिळनाडूच्या दमट हवामानाक लागून कोकण तशेंच उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत लेगीत ह्या वातावरणाचो प्रभाव जाल्लो आसा. 24 आणि 25 जानेवारी ह्या 2 दिसांत गोंयच्या कांय वाठारांत बारीक पावस शिरशिरपाची शक्यता आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. गोंयांत तरेतरेचे सायबर क्रायम्स वाडत आसात. तातूंतलोच एक नवो सायबर क्रायम म्हटल्यार वीज बील भरपा खातीर व्हॉट्सॲपाचेर येवपी हो संदेश. आतां वीज बील भरतले ना असो संदेश मोबायलाचेर येता आनी बील बेगोबेग भरलें ना जाल्यार वीज बंद करतले अशी शिटकावणी दितात. पुराय गोंयकारांनी अशा संदेशाचो विस्वास दवरचो न्हय. कार्यालयांत वचून वा बरो ॲप वापरून आपले वीज बील भरचें अशी माहिती उत्तर गोंयच्या एसपीन दिला. Cybercrime police station as well as in other police stations in all over Goa, we are getting repeated complaints and calls saying that electricity bill का पेमेंट आपने किया नहीं और जल्दी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो, अदरवाइज आपकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट हो जाएंगे. अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया तो इमीडिएटली इस नंबर पे कॉल करो. तो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, बट आप मैसेज में ऐसा लिखा जाता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, इमीडिएटली पे करो, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट कर दिया जाएगा. और उसमें एक मोबाइल नंबर भी आपको एसएमएस में आता है. तो दिस इज़ ए साइबर फ्रॉड, दिस इज़ ए क्रिमिनल एक्टिविटी. प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दिस क्राइम. आप अगर उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, सम पर्सन विल टॉक टू यू ऑन द अदर साइड. वो बताएंगे आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करो. फिर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का डिटेल्स, अपना पर्सनल नंबर और डिटेल्स उसमें शेयर करो एंड पे द बिल. इमीडिएटली आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड किया और आपने अगर अपना मोबाइल नंबर दे दिया, इमीडिएटली आपके मोबाइल में OTP आ जाएंगे. आपको पता भी नहीं चलेगा कब OTP रीड हो रहा है. ऑटोमेटिकली द OTP इज गेटिंग रेड फ्रॉम योर मोबाइल एंड योर मनी इज गेटिंग डेबिटेड फ्रॉम your GPay as well as other online digital payment platforms. And ये जो क्राइम की मैक्सिमम विक्टिम्स वो हमने नोटिस किया, दे आर ओल्ड पीपल, सीनियर सिटीजन से जो एक्चुअली विदाउट थिंकिंग मच इस क्राइम में विक्टिम्स हो रहे हैं. सो जो भी मुझे अभी सुन रहे हो, please pass on this information to all your friends, all your relatives, all the people who are coming to your knowledge, that please don't be victims of this crime. फाटल्या 25 वर्सां सावन काम करून लेगीत सेवेत कायम करूंक नाशिल्ल्या खातीर भौशीक बांदकाम खात्याच्या वेगवेगळ्या विभागाच्या कामगारांनी एकठांय येवन मंगळारा धरणे आंदोलन केलें. आमकां सेवेत कायम करात, म्हारगाय भत्तो वाडयात, तशेंच हेर कामगारां भशेन पगार तशेंच हेर हक्क दियात अशी मागणी कामगारांनी केली. पणजे PWD मुख्यालयाच्या भायर ह्या कामगारांनी घोशणा दीत अर्ध्या दिसाचें आंदोलन करीत आपल्यो मागण्यो मांडल्यो. आमचे प्रश्न और आमचे प्रश्न और आमचे प्रश्न और सोडचे ना रे, सोडचे ना, और सोडचे ना रे, सोडचे ना. आमी मागतात, मेन मागतात आमचे रेग्युलरेशन, कित्याक आमकां 25 वर्सां वयर हांगा सर्वीस जाल्लेली आसा. आमी आमच्या हक्काचे मागतात, कारण आमी वॉटर सप्लाय, सिवरेजीन, रोड्सान आनी बिल्डिंग्सान आमचे सगळे कामगार गेली 25 वर्सां काम करतात. सोसायटी इट्सॅल्फ स्थापन जाल्ले 20 वर्सां जाल्यात. त्याच्या पयलीं आमी कॉन्ट्रॅक्टर, विविध कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन कामाक आशिल्ले. 2013 पासून आमकां टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळा. त्या टेम्पररी स्टेटसा वरवीं आमी इक्वल पे, इक्वल वर्क मागतात, 7 पे मागतात.
आम्ही आमच्या कामगारांचे हक्काच्यो गोष्टी मागतात. आमकां ज्या रेग्युलर कामगारांक जे इतर लीव फॅसिलिटीज बेनिफिट्स मेळटात ते आमी मागतात, ते आमकां मेळनात. आमी जर 6 पे सर काही लोक म्हणतात की आमकां 6 पे मेळटा, 6 पे मेळटा जाल्यार त्या पद्दतीन आमकां पगार मेळना. आज 6 पेच्या आयचो जो लेबर आसा तो जवळ जवळ 40,000 पगार घेता रेग्युलर, पण आमच्या लेबराक आयज 24,000 पगार मेळटा. आमी इतरय गोष्टी तेचे कडेन सेफ्टी खातीर मागतात, कळ्ळें. मेडिकलाच्या बाबतींत मागतात, आमी मॅटर्निटी लिवेच्या बाबतींत बायलांच्या त्या सुविधा खातीर मागतात. हे सगळे गोष्टी आमकां आयज पर्यंत मेळोंक ना. ते मेळच्यो आनी त्याच्यार आमचे विचार, आमच्या कामगारांचो विचार सरकारान करचो, ह्या आमच्या हेड ऑफिसान विचार करचो, ह्या मॅनेजमेंटान विचार करचो आनी आमकां योग्य तो न्याय दिवचो. हेच्या खातीर आमी हो हाफ डे प्रोटेस्टान आयज आमी हांगा करपाचो थारायल्लो आसा. मातयेचो स्तर सामको नाशिल्ल्या कारणान सिवरेज लायन घालपाच्या कामाक कळाव जाल्ल्याचे भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगला. कांय कडेन माती सामकीच मोव जाल्यार कांय कडेन फातर लागिल्ल्या कारणान काम स्लो जावपाक लागिल्ल्याचे तांणी ह्या वेळार सांगले. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल ते पोरणे मार्केटा मेरेन आडखून उरिल्लें काम बेगीनूच पुराय करतले असो विश्वासूय तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. सिवरेजीचें काम करता तेन्ना आतां जशें आज मेन रोड करतात कदंबाचो तो बस स्टँडाचो मेन रोड आहा, एक कडेन माती अशी सुशिस्त आसली पूण आमी स्टील पायलिंग घालपाक केली. हे लाकूडा वांगडा नॉर्मल ते पायलिंग करता, हे सपोर्ट करता लाकडाचें करता, ताका कोसळपाक लागले. सो थंय कितें जालें ते आमी मागीर स्टील हाडलें. स्टील घालता जाल्यार एक कडेन आतां फातर मेवला. सो टॅक्निकली कितें जाता जमनी भितर आमकां कळना. सो सिवरेजीचें काम कितें आसता ताका 6, 7, 8, 9 मिटर डेप्थ अशें मॅन्युअल करूंक पडटा. सो एवरी मॅनहोलाक गोंयची सॉयल डिफरंट आसता आनी खुबशे गोश्टी हांव म्हाजें मॉनिटरींग करता, आंगवंडी मॉनिटर करता, सगळें करता. पूण एवरी टायम आमकां स्ट्राटा सारको आसल्या कारणान ते मॉनिटरींग मेकॅनिझम आमकां टायम आमकां लागता सिवरेजीक चड लागता. पूण आमी मॉनिटर करता. म्हाका खबर आहा तेजे नावेली मतदारसंघात कितले वर्सां पयलीं चालू केली. आज पयलीं मिटींग घेवन खुबशे इशू आमी सॉल्व केल्या. आमी फॉलोअप करता आनी करून घेता. मडगांव प्रायोरिटी, मडगांव नावेली एरिया प्रायोरिटी आसा. जी फोंड्या म्हापसा सगळे कडेन करून ते सिवरेज म्हणटा पळय प्रायोरिटी आसा. 8-8, 9-9 वर्सां काम जाता आनी कॉन्ट्रॅक्टरूय बेजारल्या काम करता. रेटी वाडल्या, रेटी चेंज जाल्या. ताका कशें करपाचें तें पळयता. कॉन्ट्रॅक्टर करता मदीं पयर फाटल्या लागता एक कॉन्ट्रॅक्टरान बरोवन दिल्यार आमी काम करना पूण तशें जायना. हेजे खातीर मातशें टायम लागता आमी करून घेता. कला संस्कृती संचालनालयाच्या वतीन आयोजित जावपी लोकोत्सव 2023 ह्या महोत्सवाचें उक्तावण 30 जानेवारी दिसा राजस्थानाच्या राज्यपालांच्या हस्तुकी जातले. हो महोत्सव 8 फेब्रुवारी मेरेन चलतलो अशी माहिती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिली. लोकोत्सवाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वर्साच्या लोकोत्सवात 620 स्टॉलां आसतलीं आनी त्याच प्रमाण गोंय तशेंच हेर वेगवेगळ्या राज्यांच्या जेवणा खाणांच्या स्टॉलांचो हातूंत आस्पाव आसतलो अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन ह्या वेळार कळीत केलें. आज लोकोत्सव 2023 कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचो एक प्रतिश्ठेचो असो महोत्सव. तो महोत्सव येता ते 30 तारखेक बरोबर 6:30 वरांचेर आदरणीय आमच्या राजस्थानचे गव्हर्नर आणि आमचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांचे हस्तुकी उद्घाटन सोहळो जातलो. ह्या लोकोत्सवा भितर वट्ट 620 अशे स्टॉल्स, तातूंत भितर हँडलूम्स आसतले, तातूंत भितर हँडीक्राफ्ट्स आसतले, तातूंत भितर वेगळे वेगळे जे आमचे घरगुती लागणारे जे आयटम्स जे आसात हे सगळे किंवा जिवनाक भितर आमकां काही गोष्टी जे आमकां गोष्टी लागतात, वस्तू लागतात त्या संदर्भांचो हांगासर एक प्रदर्शन. त्याच प्रमाणे फूड स्टॉल्स आसतले, गोंयचे टेस्टी फूड किंवा वेगळे वेगळे राज्याचे कुझाईन होवूय आसतलो. आणि आज म्हजी ही एक विजीट जी आसा ती एकंदरीत काम कशें चल्लां आसात, आमी त्या टायमा भितर आमचें पूर्ण जातलें का ना जातलें हेजे खातीर एक आमी सायट इन्स्पेक्शन घेवपा खातीर हांगा आयिल्लो आसात. ताजे क्लिनलीनेस, टोटल हायजीन पद्दतीन, बाकीचे सगळे काही गोष्टी, त्याची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, ह्या सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान आज हो एक विजीट हांवें आज केल्ली आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सबंत गोंयकारां खातीर हांव आतांच अपील करता, आव्हान करता
30 तारीख ते 8 तारीख फेब्रुवारीच्या पर्यंत तुम्ही डायरी नोट करून दवरची. बोमाच्या थळाव्यांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाक परत एकदा विरोध केलो. हे रुंदीकरण केले जाल्यार आमची घरां वतली अशी भिरांत थळाव्यांनी व्यक्त केली. जाल्यार 1971 सावन नियोजित ह्या रस्त्याचे रुंदीकरण नियोजना प्रमाणात जातले अशें PWD खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालान सांगले. बेकायदेशीरपणान रस्त्या कुशीक आशिल्ली घरां हातून वतली अशें तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. सेटबॅक 71, 69 हायवे डिक्लेअर केल्या, ह्यो सगळे हायवे डिक्लेअर केल्या. इज नॉट डिक्लेअर्ड बाय मी. सो हायवेच्या वांगडा कितलो सेटबॅक आसता तेन्ना डिक्लेअर केला. आता करू ना तो. आता तो 80 मीटर केला. पयलीं 60 आसले, 30 आशिल्लो तेन्नाच डिक्लेअर केल्लें आसा. सो जे आसा तें आसा न्ही, हांवें करूं ना. सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें, जे डिफिकल्टी आसा आमी टू सॉल्व. पूण काम आतां तो सुदीर तापणाचे तेमा घेवन बसला आनी तेजें घर तशें. हांवें ताका सांगल्यार बाबा सायडीन जागो एक्वायर करता, असं तशें थंय घर बांदून दिता. तो म्हणटा वयल्यान वर आसतो. खबराचेर घालता तो. खबरार म्हणटा 71ची खबरी सांगता. ह्यो गोश्टी जायना न्ही. ह्यो गोश्टी आसा त्यो सांगता हांव. म्हजे घडलेल्यो काणी विथ फॅक्ट्स फिगर्स आसा दाखयले ताका. आनी दीस इज द स्टेट. आनी ताका सांगलें खंयची घरां वता तीं सांगलें. तेजे भायर वचना, देवळा वचना, काय वचना. ते रस्त्याचे सायडीन रस्तो हांगा आनी तेजे सायडीन दुकान एकवट परमिशन दिता रे. वाळपय सरकारी उच्च माध्यमीक महाविद्यालय मंगळारा बेटी बचाव बेटी पढाव दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी बेटी बचाव ह्या विशयाचेर पथनाट्य तशेंच कांय विद्यार्थ्यांनी गितां लेगीत सादर केली. तशेंच सगळ्या विद्यार्थ्यांनी वाळपय शारांत जनजागृती रॅली काडली. आयच्यो चलयो चल्यां परस चड हुशार आसता आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपलें नांव लौकीक करीत आसता अशें वाळपय उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य रिया जमादारान सांगलें. वेळूस वाळपय हांगा शेख दाऊद हांणी बांदिल्लें बेकायदेशीर बांदकाम मंगळारा वाळपय नगरपालिकेन मातये भरवण केलें. कसलोच परवानो घेनासतना फाटल्या कांय वर्सां सावन वेळूस वाठारांत बेकायदेशीर बांदकाम करून तो रावतालो. 2017 मुबारक अली खान हाणें पालिकेत 2017 कागाळ केल्ली. त्या प्रमाण उच्च न्यायालयांत हे बेकायदेशीर बांदकाम मातये भरवण करचें म्हणून आदेश दिल्लो. त्या प्रमाण नगरपालिकेन मंगळारा हे बांदकाम मातये भरवण केलें. आम्ही डेमोलेशन करपाक गेले. शेख दाऊद तेचे इलिगल कन्स्ट्रक्शन केलें. ते जे कन्स्ट्रक्शन मोहम्मद अली खान हांणी कंप्लेंट केल्ली. मुबारक अली खान हांणी कंप्लेंट केल्ली. त्या कंप्लेनीचेर 2017 कंप्लेंट केल्ली तेंचे कडेन. मागीर तेचेर हियरींग जावन तशें त्या प्रमाणे ऑर्डर जावन लास्ट हायकोर्टात गेले आनी हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें. आनी हायकोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे आमी आज डेमोलेशन करतात. स्ट्रक्चरां हेणी जी बांदलेली आहा ती इलिगल आहा इतलेंच आमकां लागता. लँड बिलोंग टू कोणाचें तें आमकां चड लागना. कित्याक मे बी तेंची आसूं शकता किंवा गव्हर्मेंटाचें आसूं. आमकां लागता की तेणें लायसन घेतलां काय ना म्युन्सिपालिटीचें. आनी म्युन्सिपालिटीचें लायसन घेतल्यामुळे आमी डेमोलेशन करपाक येयला आयज. आनी आमची इंटायर टीम आसा आयज डेमोलेशनाक. कित्याक मशीन जे आहा ते हांगा येयल्ले पण ते मातशें ब्रेक डावन जालें आनी ते परत गेला. ते येतले आतां. फुडें आमी ऑलरेडी आमचें डेमोलेशन स्टार्ट जालें. एबीवीपी संघटनेन बार्देसचो उपजिल्लोधिकारी प्रशासन प्राचार्य आणि वर्ग प्रतिनिधी वांगडा बसका घेवन म्हापसा झेवियर्स महाविद्यालयात अधिग्रहण सुवाळो बेगीनूच करचो ह्या विशीं चर्चा केली. बसकेत थारायल्ल्या प्रमाण 24 जानेवारी ते 28 जानेवारी ह्या 5 दिसांत प्रशासनान चर्चा करून दीस थारावचो. उपरांत 30 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारी ह्या मजगती एक दीस हो अधिग्रहण सुवाळो करचो अशें ह्या बसके वेळार बार्देसचो उपजिल्लोधिकाऱ्यान प्रशासनाक सांगलें.
आयज SDM मॅडमा कडेन आमकां मिटींग आसली, प्रिंसिपलूय आसली, कॉलेजीचे ॲडमीन आसले, प्लस आमचे 3 क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी हांव एज अ इलेक्टेड GS आसलो. आमची एकूच मांग आसली तेंच्या कडेन की बेगींतल्या बेगीन इंडक्शन सेरेमनी जावंक जाय आनी डेमोक्रेटीक वेन जो जनरल सेक्रेटरी, जॉयंट सेक्रेटरी आनी फूल कावन्सील जिखला त्याचो एक फॉर्मल इंडक्शन जावंक जाय, तांकां फॉर्मली लेटर दिवंक जाय. SDM मॅडमान आमकां आयज सांगला, अशें फिक्स केला की 24 to 28 ऑफ दीस मंथ जानेवारी कॉलेजीक मॅनेजमेंटाक डिसायड करपाचो टायम दितले की खंयच्या दिसा इंडक्शन सेरेमनी जातली आनी 30th to 4th च्या भितून इंडक्शन सेरेमनी जावपाक जाय अशें मॅडमान सांगला. SDM मॅडमान सांगला की 30th to 4th भितून इंडक्शन सेरेमनीचो एक डेट डिसायड करपाचो आनी त्या 30th to 4th फेब्रुवारीच्या भितून इंडक्शन जावपाक जाय अशें मॅडमान सांगला आमकां. बोरी डेव्हलपमेंट ट्रस्टा वतीन आयोजीत जावपी बोरी उत्सव 2023चे पुरस्कार जाहीर जाल्यात. सर्गेस्त दोतोर म्हाबळू बोरकर हांच्या उगडासान बोरी धन्वंतरी भूषण पुरस्कार हो गोंयांतल्या नामनेच्या काळजाच्या दुयेंसाचो तज्ञ सर्गेस्त दोतोर मंजुनाथ देसायाक दितले. तर श्रीमती रुक्मिणीबाई बोरकर हांच्या उगडासान समाज सेवा पुरस्कार डॉक्टर क्लॉड आल्वारीस हांकां भेटयतले. कवी बाकीबाब बोरकर स्मृती पुरस्कार हो अशोक नायक तुयेकाराक दितले. त्याच प्रमाण सुटके झुजारी आनी संपादक सर्गेस्त लक्ष्मीदास बोरकर हांच्या उगडासान पत्रकारिता पुरस्कार हो सर्गेस्त अनंत साळकर हांकां भेटयतले. हो सुवाळो फेब्रुवारीच्या 12 तारखेक जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें YouTube चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक TV.